प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वा विस्वोर, वोड 13 ते 23 पर्यंत. Mathew chapter 16 verses 13 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलों. जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. आपल्या कश्टां आनी मरना विशीं जेजू उलयता. तेन्ना थावन जेजून आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुसलेमाक वेचो आसां. जाणट्यांच्या मुखेली याजनिकांच्या आनी 2 शास्त्र्यांच्या हातांतले हांव जायते सुशे आसां. ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसाक देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो ताका बेश्टावंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच दिवमिना जावं. आनी ताणें व्हडून पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेलो वस सैताना. हांव आडलोन पडोन म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी पळयता की जेजू आनी आपल्या शिसां बरोबर आसा. तो आपल्या शिसांक विचारता, लोक म्हाका कितें समजता? आनी ते मागीर सांगतात जेजूक, तुका कोण एक प्रवादी म्हणून, तूं एक जेरेमाया, इसायास प्रवादी अहें ताका सांगतात. तेज्या उपरांत जेजू कितें करता? जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, तुमी म्हाका कितें समजतात? तेन्ना भाव भयणीनो, पेद्रू फुडें येतात आनी म्हणटा, सायबा, तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. भाव भयणीनो, ही सजमणी पेद्रू कोई मेवली काय? भाव भयणीनो, ही सजमणी फकत पवित्र आत्म्या उदेशीन ताका मेवली. कित्याक जेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत, ही सजमणी सर्गीच्या बापान सिमोन पेद्रूक कोवीत केली, ताका सजमणी दिली, पवित्र आत्म्यान ताका दिली. आनी तेन्ना पेद्रून तें तोंड उक्तें केलें आनी हें उतरां जबाब दिली, जें जावन आसलें सत. कित्याक जेजू जावन आसलो जो क्रिस्त, तो जावन आसा जिव्या देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हीं उतरां आयकता, तो पेद्रू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, पेद्रू, तूं सुभागी, कित्याक मासा रोगतान तुका हें सांगूंक ना, पूण म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका कळोन केलां. आनी तो म्हणटा, ही जी सजमणी तुका मेवली, हें जें तुका उक्तेपण जालें, हें जें देवाचें उतर तूं उलयलोय, ताजेर हांव म्हजी इग्रोज, म्हजी सभा हांव बांदतलों. भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मात कोणाचेर बांदल्या? इग्रोज मात बांदल्या देवाच्या उतराचेर, जेजूचेर.
जेजू फकत एकलोच जावन आसा जो मरण कोणूच जेवन जाला, बाकी सगळी मरणान न्हिदल्यान. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरता, ताच्या उतराचेर बावाट दवरता, आतां जी इग्रोज मात बांदल्यात जेजूच्या उतराचेर, जेजूच्या पवित्र उतराचेर, आतां तें उतर आमकां फुडें व्हरोंक पावयता, आमकां खरेंच भावार्थ आमचो वाडटा, आनी जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना पेद्रून सांगलें जेजूक, तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, पूण थोड्या वेळान होच पेद्रू कितें म्हणटा जेजूक? तो म्हणटा, सायबा, केन्नाच तूं मरचो नाय, केन्नाच तूं मरचो नाय. कित्याक जेजू ताका सांगता, वय म्हाका वसोंक जाय, आनी 3 दिसां हांव मरतलों, 3 दिसांनी हांव पुनूच जेवन जातलो, मुखेल एडणीक म्हाका मारतले. आनी तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जेजू, सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना, केन्नाच ना सायबा, हें देवाक तुका केन्नाच निर्मिना जावंक. पूण भाव भयणीनो, तो नको आसलो. सर्गीच्या बापाची खोशी कितें ती? वय, जेन्ना ताणें म्हणलें तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, वय, तें सर्गीच्या बापान ताका धांवलें, कित्याक ताजें मन उक्तें हाडलें. पूण थोड्या वेळान तोच पेद्रू आतां उतरां उलयता, जी देवाच्या उतराचेर आड आसात, जी देवाच्या खोशेचेर आड आसात. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा ताका? म्हज्या मुखावेलो वच सैताना, हांव आदलोन पडून म्हजे वाटेर उबो जालो फातोर तूं, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें, तें देवाचें न्हय. होच पेद्रू जो थोड्या वेळा पयलीं देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयलो, थोड्या वेळान आतां सैतानाचें उतर आयकता, आनी ताका जेजू एकदम कोडी उदकां उलयता, आनी ताका म्हणटा, सैताना, हांव आदलोन पडून म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातोर तूं, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें, तें देवाचें न्हय. म्हणटच भाव भयणीनो, फकत एकूच वस्त जी बदलो ना जावन आसा देवाचें उतर. मनशां बदलतात. आयज हांवें बरो शर्माव दिलो, बरें देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लो, मीस जातकूच मागीर भायर वेतकूच हांव कसलीं उतरां उलयतां. भाव भयणीनो, आमी मनशां म्हणून आतां आमी चिंता देवाच्या उतराचेर, थोड्या वेळान आमी आमचें चिंतप सैतानाच्या संसाराच्या रिती प्रमाणे. पूण देवाचें उतर केन्नाच बदलना. देखून आयज इग्रोज मात बांदल्या देवाच्या उतराचेर, मनशाचेर न्हय. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, हें उतर आमी पाळून, आनी देवाची खोशी आमी करूंक. आनी जेन्ना आमी देवाची खोशी करता, ते सगळें देवाचें आमकां फावो जाता, आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारान आनी सासण्याचें सूख भोगूंक पावता. हेच आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें आमी सदांकाळ पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.